क्रिस्तीच्या कस्तळांत मेळ्ळी. आदल्या भक्तीपणाची रिवाज वडिलांक कळोवन परत देवासांव सुरवातले. तूं म्हाका कितलो चड मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. ही जावन आसात उतरां फ्राद सिरिलाक ध्याना वेळी बाळोक जेजून म्हणली. उतरां तेकीत बाळोकान ताचे सरशीन गेल्ल्या हरियेकल्याक बेसावांनी भरलें. उदेंतीचे रोम म्हूण नांवाडिल्ल्या आमच्या मंगळुरांती 1947 इसवेंत बेल्जियमांतावन आयिल्ल्या कार्मेलीत मिशनरी खासगी रितीन सुरवातलेली देवासांव हरिएका लोकांतय पावल्या मुळ्ळी हांगा जमलेली आमीन्स साक्ष. ह्या कार्मेल गुड्यार बाळोक जेजूचे मंदिर आसपासच्या लोकांक मात्र न्हय पयशिल्यांकी भक्तीचे केंद्र जालां. ब्रेस्तारां मात्र न्हय आसता हप्त्या मदें भवार्थी लोक हांगासर एक भेट दिवन थोडो वेळ मागण्यान करसून कार्मेलीत मठ वाशांतावन आत्मीक लौकीक आनी मानसीक मार्गदर्शन जोडून आनंदान फाटीं परतोवचे निजायकी ददुस्कायेचे. साबारांक हो जागो आपलें दुसरें घर जालां. एकाच उतरान सांगचें तर बाळोक जेजू आपणाक सरशीन येवच्या सोमेस्तांक जात कात धर्म आनी प्राय लकी नासता उबारलेल्या आपल्या हातांनी बेसावसो शिवर वतून येया म्हजे सरशीन सोमेस तुमी कश्टातले न्हू आनी वजन ववयतेलो न्हू हांव तुमकां विशव दितलो म्हणलो बरवसो सदांच दिता. ह्याच बाळोक जेजूक आज व्हडा दबाज्यान मान पाठोवया. मोगचनो आता आमी ह्या वार्षिक फेस्ताक 5000 चडी दान दिल्ल्यांक मानाची वाद दिवन मान करूंक आशेता. आमचे कर्नाटका गोंय कार्मेलीत प्रांताचे प्रांती वडील भोवमानादीक चालसेरावो ह्या दाणीक मानाची वाद दिवन मान करतात. नांवां आपयलेंच गळाई करिनासतना जतितले बेगीन मुखार येवन मानाची वाद स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. नवीन आणि रोजिटा पिंटो बोंटवोळ, लॅन्सी रॉड्रिगस खाटीपडला, विवियन डिसोजा निकोटाम प्रेमनगर, रॉयस्टन वॉस पडील, ऑल्विन सल्डाना बिकर्नकट्टे, वालेरियन क्लारा डिसोजा उडुपी, जीवन वेगस कुळूर, लतिका डिसोजा बोंदेल, जेराल्ड आणि ग्लेन डिसोजा निर्मार्गा, क्लिफर्ड फर्नांडिस पडील, लुइजा डिसोजा कुवेट, स्मिता शरल डिसोजा कुलशेगर, संदेश जॉयस फर्नांडिस निर्मार्गा, स्टॅनी डिमेलो निकोटाम नागोरी, मॅक्सिम डिसोजा निकोटाम कोंगूर, निकोलस डिसोजा सुरतकल, रिचर्ड मोतेराव निकोटाम अशोकनगर, एवियन डिसोजा निकोटाम पोडिल, एड्रन डिसोजा पोडिल, नॉर्बर्ट लस्ट्रॉदा निकोटाम देरेबाइल, आल्फ्रेड डिकोसा पंपवेल, आयरिन पैट्रिक राज काद्री, डेनिस रॉड्रिगस पोडिल, सिनोरा मेनेजेस पालदने, अलिशानी हितेश करंगलपाड़ी, मॉरिस शांति लोबो कुलाई, पेट्रिशिया मेंडोन्सा, जोविन जेन्सन पिंटो बोंटवोळ, सिरिल लोबो निकोटाम निर्मार्गा, ऑजवोड आणि इवेट अल्बुकर्क पालदने, प्रवीण लोबो निकोटाम कुलशेगर, जूलियट नोरोन्ना, जसिंता पिंटो, विल्मा सिक्वेरा, सेलेन डिसोजा, दुल्सिन पिरेरा, सिंथिया डिसोजा, हेराल लस्ट्रोदा निकोटाम केमण्णू, प्रिंस वायला, प्रिंसिया लोबो बोंदेल, डॉल्फी डिसिल्वा निकोटाम कुलशेगर, विलियम मॉरस फर्माय, जेरोम डिसोजा किन्नीगोळी, विल्सन डिसोजा वर्खाडी, नितेश रॉयल फिग्रेदा तोकोटू, फ्रेडरिक अल्बुकर्क निकोटाम मूड फेरार, आम्ब्रोस लस्ट्रोदो फरंगीपेट, रॉबिन आणि नेलिटा फर्नांडिस शक्तिनगर, लेनार्ड प्रेमी फर्नांडिस वामंजूर, चार्ल्स आयरिन फर्नांडिस वामंजूर, लेरिक झीना फर्नांडिस वामंजूर, लीना मण्णगुड्डा, विक्टर मस्करेनस अत्तावर, फ्रेडरिक गोविय शिवबाग, डेनिस लीना मोंतेरो कांगनाडी, डेलिशा मोंतेरो दुबई, अरुण रेशमा डिकुना विजय, लॉरेंस आणि जॅनेट डिसोसा मुंबई, रीटा रॉड्रिगस कंकनाडी, ऑल्विन शिरताडी, असुंता मरिया डिसोसा वामंजूर, फ्लाविया पेरेरा कुलशेगर, सुदीप शालेट आणि कुटाम बोंटवोळ, अनिल मेटिल्डा एन्सिया डिसोसा बोंटवोळ, ॲस्टल लेविस उर्वा, हेराल्ड रॉकी सिक्वेरा नागोरी, आम्रोस आणि मेबल मतायस हरिपल्ला, अविना प्रिया फर्नांडिस उजिरे, विवियन ब्रिजेश पिंटो लोअर बेंदूर,
Philomena Rodriguez Anikutam BJ, Dennis D'Souza Anikutam Pandeshwar, Ligari Ferrava Fojir, Alphonse Cecilia Ferrava Panir, Hazel Krasta Derlakate, Maxim Krasta Anikutam Ashok Nagar, Arthur Winnie Pereira Bajal, Vincent D'Souza Katipalla, Norbert D'Souza Podil, Sunil Mendonça Anikutam, Reshmani Navin, Richard Loba Anikutam Fermai, Ronald Aniavita, Cosses Patrick Anikutam, Arch Morris Ani Gina Pinto, Steven Sunil De Silva, Roshni De Souza, Ashok Ani Flavia Ferrao, Pearl Ani Canu De Silva, Pradeep Johnson Coutinho, Michelle Ani Jennifer Coutinho, Alfred De Souza Bajal, Velsita Ferrao, KP Shetty, Clement De Souza, Lionel Dias, KP Shetty, Karavali Press, Shanti Sandra, Nestlin Princey Mascarenas, Vijay Katipalla, William D'Souza Vijay, Terence Aranna, Kiran Roshni Fernandez Bajjodi, Vincent Meena Vegas Bendur, Denzel D'Souza Anikutam Jay Shrigate, Celine Trasa Suratkal, Carol D'Souza Nagori, Ralph Ani Pavitra Vijay, Alvin Pauline D'Souza Anikutam Kulshegar, Lloyd and Filona D'Souza Kulshegar, Dennis D'Souza Anikutam Merla Padau, Alvin D'Souza Anikutam Shakti Nagar, Teresa D'Souza Vijay, Philomena D'Souza, Coventa Patlan, Canu D'Souza Mumbai, Stephen Coutinho Anikutam Dubai, Vincent D'Souza Anikutam Mangalore, Gregory Cordero Shirtadi, Lily Pinto Anikutam Mangalore, Baptist Ida D'Souza Anikutam Bikarnakate, Norbert Jacintani Brille Valencia, Nitin Ani Lavina Montero, Chikmagalur, Osvita Priya D'Souza Katipalla, Daniel Eden Louis Santekatte, Vivian Praveen Tauro Bajal, Sunila Nikutam, Jillu Auto Gas, Eugene D'Souza Bantwal, Praveen Rebelo Puttur, Nishit Sikwera Bolar, Andrew Sikwera Yeyadi, Robert Vinarego Kadri, Vijay Albukar Kankanadi, Santosh Meneses Nikutam Bondel, Baptist Mary Fernandez and Kutam Eliar Padav, Daphne Lobo Wamanjur, Herald Arana Kulshegar, Jane Errol Sikwera Kadri, Wilfred D'Souza Bajjodi, Melvin Pinto Pedamale, Janessa D'Souza Ulai Bettu, Prajwal Brandon Lobo Kulshegar, Shivraj Animuttu Mary Anikutam Shaktinagar, Henry Alice Pinto Anikutam Kadri, Francis Lobo Kadri, J.R. Lobo, Anthony Menezes Anikutam Kulshegar, Michael D'Souza Kadri, Anthony Ani Ame Fernandez Maroli, Melvin Correa Kabur, Jerry Coutinho Ballalbag, Ronald L. Menezes Kankanadi Kadri Kai Battal, Jeevan Lobo, Jerome J. Morris Anikutam Kankanadi, Clifford Rodriguez Anikutam Capitano, Lavina Narona Ulai Bettu, Lancy Mascarenas Anikutam Ashok Nagar, Wilfred D'Souza Bolar, Celine Jayashrigate, Agnes Felix D'Souza Anikutam Bijay, Clifford Sonia Mendonça Permanur, Diana Montero Bontwal, Simona Villora de Mello Shankarapura, Vivian Colin Norona Bendur, Gracie Kiran Pinto Kabur, Sunil Vanisha Bendur, Reshma Norin Mendonça Woodpi, Bennett and Jennifer Menezes Bijay, John Saldana Padil, Greta Dekuna Bijay, Kiran Pinto Derebail, Philomena Pinto Kulshegar, Nomita Almeida Panambur, Oswald D'Souza Millar, Godwin Correa Bijay, Flavie Mascarenas Bijay, Rohan Fernandez Dubai, Ashok Vincent Maroli, Michelle Maria de Costa Attawar, Globe Travels Mangalore, Elise Ani AJ D'Souza Lady Hill, Flavie Mascarenas Bijay, Julia D'Souza, Suratkal, Lavina Lobo Nirmarga, Malcolm Mendonça Derebail, Edward Vikram D'Souza Permanur, Jovita Fernandez Nirmarga, Jason Vegas Kulur, Melvin D'Souza Anikutam Wamanjur, Rolani Rondel D'Souza Suratkal, Sandra Lobo Bendur, Maria D'Souza Kulshegar, Label D'Souza Ferrar, Thomas Pinto Kulshegar, Deepak Fernandez Anikutam Eda Padav, Ek Bhaktik, Ivan Pinto, Ivan Paul D'Souza Anikutam Bondel, Karnal D'Souza Ani Violet Nagori, Victor Mascarenas Sattawar, Apsara Pinto Anikutam Valencia, Roani Ramona, Vegas Milagris, Anil Melvin De Silva Shaktinagar, George Divya Aghera Anikutam Kulshegar, Jeevan Ani Anupama Mendonça Kire, Lancy D'Souza Anikutam Padavinangadi, Wilfred Ani Priya Lasrod Anikutam Kulshegar, Wilson Cynthia Lobo Kalpane, Daphne Maria D'Souza Valencia, Gavin Colin, Chrislyn Ani Ashlyn Kulur, Reginald Ani Janet De Silva Kadri, Daniel Roshan Saldana Bajal, Ek Bhaktik, Oswin D'Souza, Fiona Vaskundapur, Hilary Ani Saldana Kutam Fermai, Ronnie Lily Lasrado Ani Kutam, Urban Ani Jacinta was Shaktinagar, Joylin Ani Joel was Shaktinagar, Maxim William Mendonça Kadri, Melisha Ani Sohan D'Souza Kasia, Lucy Correa Pandeshwar, Vinci Macmillan D'Souza Dubai, Adrina Ani Aiden Montero Paldane, Anil Savita Ani Kutam US, Irene D'Souza Dubai, Navin Norana Ulai Bettu, Praveen Chandra Alva Corporator, Naveen Bajal.
दायकर नायका कोणी आता आयली जाल्यार 5000 आनी सडीत दिल्ल्यांक आमी येदोळूस मानाची वाद दिवन आसा. तुमी आता आयल्या जाल्यार तुमचें नांव येदोळूस आपोवन जालां. कोणी हांगासर आसा जाल्यार दायकर मुखार येवन मानाची वाद स्विकार करची. नाजाल्यार उपरांत आमच्या दफ्तरांतली तुमी घेवयात. 5000 आनी सडीत दिल्ले आसा जाल्यार बेगी येवन येदोळूस तुमची नांवां वाचून जाल्यांत. कोणी आसा जाल्यार दायकन बेगी मुखार येवन मानाची वाद स्विकार करची. बाळका जेजूक अर्गां जावन मी सितात अगस्टिन कुटिनो आणि वायलेट मोंतेरो आपल्या 26व्या लग्न वार्षिकोत्सवा दीस, सुनीता आणि विनय अल्वारिस आपल्या 21व्या लग्न वार्षिकोत्सवा दीस मी सीता मेरी डिसोजा, विक्टर आणि मॉली मोंतेरो आपल्या लग्न वार्षिकोत्सवा दीस, फ्लोरेन रॉड्रिगस आपल्या 50 आणि 7व्या जल्मा दिसा मी सीता रॉड्रिगस आणि कुटुंब, जॉन मेल्टन आणि प्रभा अल्वारिस आपल्या 20व्या लग्न वार्षिकोत्सवा दिसा, एन्स्टन सल्डाना आपल्या 17व्या जल्मा दिसा, हिलरी लोबो आपल्या 50 आणि 30व्या जल्मा दिसा, डायना डिसोजा आपल्या जल्मा दिसा, सूरजन्य अविला आपल्या लग्न वार्षिकोत्सवा दिसा, उर्बान पिंटो आपल्या 50 आणि 30व्या जल्मा दिसा, मेल्विन कुटिनो, मेरी डिसोजा, अरुण डायना मोंतेरो, ऐवन आर डिसोजा, शल्मा प्रशांत प्रिन्सन आणि कुटुंब, फ्रेडरिक तावरो, विजित जोस्लिटा रॉड्रिगस आणि लिओ जेसिंता मोंतेरो, मेल्विन शर्मिला डिसोजा आणि कुटुंब, सिल्वेस्टर बॅप्टिस्ट फर्नांडिस आणि कुटुंब, अक्षिता आणि शॉन डिसोजा, विवियन डिसोजा आणि कुटुंब, विनय वाज आणि कुटुंब, शरल आणि कॅरल, फेलिक्स जेनेट कॅरल आणि शरल, नेहा मोनिस, मरियम्मा थॉमस आणि कुटुंब, जुलियना डिकोस्टा आणि कुटुंब, डेल्फिन हेर्मन डिसोजा, डेल्फिन मतायस आणि कुटुंब, अनिल क्लारा मोंतेरो, संतोष मेनेझेस, फिलोमेना बर्नार्ड डिसोजा, वेनिशा रेनिशा मतायस, विक्टर रेशमा रिशॉन पिंटो, मौरिस डिसोजा आणि कुटुंब, जॉयल जॉयलिन डिकोस्टा, लॅन्सी मॉली रॉड्रिगस, मेलिसा पायस, क्लिफर्ड रॉड्रिगस आणि कुटुंब, स्टॅनी परेरा आणि कुटुंब, सेवियर पिंटो आणि कुटुंब, ऑजवल लिडिया सिक्वेरा, मारिया ट्रेसी माइकल रेगो, लॉरेन्स शीला शलोनी शिबानी आणि कुटुंब, बेनेट जेनिफर मेनेझेस आणि कुटुंब, किरण डिसोजा आणि कुटुंब, हेक्टर रेनी कोरिया, सायमन अपोलिन फर्नांडिस आणि कुटुंब, संतोष आणि लोलिटा स्वीटी फर्नांडिस आणि कुटुंब, जेसन लायनल सिक्वेरा आणि कुटुंब, रायना केविन डिसोजा आणि कुटुंब, प्रवीण ज्योती आणि कुटुंब, पद्मिनी फरियास आणि कुटुंब, मरीना फुटाडो आणि कुटुंब, विशाल डेन्झिल डिसोजा आणि कुटुंब, स्टॅनी डिसोजा आणि कुटुंब, नेल्सन कॅस्टलिनो आणि कुटुंब, विन्सेंट कॅस्टलिनो आणि कुटुंब, डेन्झिल आयडा डॅन डॉन, वालेरियन मास्करेनस, रॉबर्ट मेनेझेस, आयरन डिसोजा आपल्या जल्मा दिसा, रॉबर्ट डीना क्रास्ता आणि कुटुंब, एन्सेला पत्रावो, एलिझा लॅन्सी रीना रिवा रोश, पर्ल आणि ब्रायन डिसोजा, प्रानिल रसाद्रो आणि कुटुंब, जॉन मास्करेनस, केविन आणि शरण मेंडोन्सा, मेरी शांती पायस, अशोक फ्लाविया फेरावो, मॅक्सिम रेनेटा रेगो, जॉयसन जैनिश डिसिल्वा आणि कुटुंब, फिलिप आणि रिटा डिसिल्वा आणि कुटुंब, लीना मोंतेरो आणि कुटुंब, अनिका पत्रावो, एल्रिया पत्रावो, रेमंड आणि नीना पत्रावो, विल्सन जसिंता जेसन टीना जॅस्मिन संतोष टेक्सेरिया आणि कुटुंब, विल्फ्रेड आणि नोरा डिसोजा, ॲश्ली ऑल्विन क्रास्ता, विवियन, अनु राकेश नोरोना,
Comfort Govius ani kutam, Margaret ani Lancy D'Souza, Avinash Anita Flavia ani kutam, Kenny Dicosa ani Filomena D'Souza, Anil Pinto ani kutam, Alban Joyce Pereira, Ryan Fernandez, Tania Pinto, Nicole Pinto, Sharon Albuquerque, Renilda Margarita Raj. Anthony Correa ani Sonia Pinto, Prithviraj Renilda Raj ani kutam, Stephen D'Souza ani kutam, Francis Filomena Mendonça ani kutam, Cecilia Perez, Valentin Lobo, Evelyn D'Souza, Lenora Lasrado, Giuliani D'Souza ani kutam, Lucas D'Souza ani kutam, Oswald Montero ani kutam, Alphonse Dennis Pereira, Tanisha Disha Theon Pinto, Robert Pinto, Melton John Pereira, Linol Dias ani kutam, Edward Mascarenas ani kutam, Angels Sweeney Rodriguez ani kutam, Ashlyn Ivana Crasta ani kutam, Sunita Dimello, Roshan Suarez, Ronald Priscilla ani Primser D'Souza, Deepak Asha D'Souza, Kiran D'Souza, Rakshita Nezril Pinto, Ligari Isabella D'Souza ani kutam, Alvin D'Souza, Jeevan Caroline Lobo, Alex D'Souza ani kutam, Santosh Lobo, Maxim ani Aida Crasta, Vivian Paris, Leonard Noronna ani kutam. James Soma ani kutam, Sean Severin Rodriguez, Sachin Menezes, Jesner ani Sevin D'Souza, Leslie Juliet D'Souza, Diana Pinto ani kutam, Ryan ani Rishan D'Souza, Rohan Delcy D'Souza, Elizabeth Fabiola, Hilary Stella Lobo ani kutam, Wilson Brax ani kutam, Greta Lobo, Valerian De Silva, Sharmila ani Sheldon, Dylan D'Souza, Benedict Machado, Robert Flavia Clavia Levis, Seema ani Josie Pascal Fernandez, Jacinta Rebello ani kutam, Roshan Sunita Hector D'Souza, Harry Lasrada ani kutam, Vincent Stel Pereira ani kutam, John Montero ani kutam, Renson Montero ani kutam, Clevan Montero, Norman Lucas ani kutam, Vinita D'Souza, Melvin D'Souza ani kutam, Lancy Mabel Francisca ani Gloria, Roy D'Souza ani kutam, Mamata ani Chris Menezes, Hubert ani Roylin D'Souza, Infant Jesus Auto Drivers Welfare Association. Nelson Nathan Viola Nia Pereira, Alona Patrao, Felicia Francisca D'Souza ani kutam, Alvin D'Souza ani kutam, Feli Pinto, Baruk Jizu kutam, Alphonse Cecilia Farao, Elila Alama Lachila, Lina Dikunna, Lakshil Rachel Was, Mount Carmel School, Greta Luis Dikunna, Dennis D'Souza, Lydia Lobo, Carl Vian Menezes, Cyprian Maria Montero, Sunil Kishore Payas ani kutam, John Joachim D'Souza, Ronald Siqueira ani kutam, Ronald Sunita Shaina Shanis Norona, John Jason Sylvia Rego, Reginald Lobo ani kutam, Eliza D'Souza, Wilfred ani Irene D'Souza, Stanley Shoba Rebello, Vincent D'Souza ani kutam, John Terry Fernandez, Agnes Rego, Marcel Noronna ani kutam, Kegel Shena Miskit, Alvin Reshma D'Souza, Anita Fernandez ani kutam, Prashant Jason D'Souza, Praneeth Roshan D'Souza. Seema Melvin D'Souza ani kutam, Vijay Correa, Anita Melvin Fernandez, Royden Neil Sean, Noel Maria Crassa, Anson Fernandez, Anil ani Jyoti Fernandez, Melvin Marina Macklin Arulu, Michael ani kutam, Jesse Vivian Praveen ani kutam, Sharon ani Diana Abreu, Cynthia Dias ani kutam, Mercy D'Souza ani kutam, Naisi Lobo ani kutam, Mark Lobo, Oswin Venance Barreto. प्रत्येक बसत मी स्थितात एडविन डिसोजा, प्रेम मर्या डिकोसो, ऑसवर्ल्ड मोंतेरो आपल्या बऱ्या भलायके बसवतो, लिल्ली सिक्वेराच्या बऱ्या भलायके बसत मी स्थिता हेराल्ड रॉकी सिक्वेरा, गॉडविन आणि आशा डिसोजा आणि कुटाम, ग्रेसी डिसोजा, हेलेन वीना विनिश आणि वेरोना डिसोजा, संतोष रीटा डिसोजा, ऑल्विन झीटा फेरावो, लॅन्सी मिनेजेस, मी स्थिता लाविटा मिनेजेस, जेनिफर रस्कीना, विवियन मेंडोन्स आणि कुटाम, जीवित डिसोजा, कैन्यूट आणि प्रीति डिसोजा, मार्क पाइस आणि कुटाम, मैक्सिम क्रास्ता आणि कुटाम, बेनेट जेनिफर मेनेजेस आणि कुटाम, संतोष लोलिटा स्वीटी फर्नांडिस आणि कुटाम, रोनाल्ड रूपा कुटिनो आणि कुटाम, एडना सल्दाना आणि कुटाम, कॉन्फर्ड गोवियस आणि कुटाम, वलेरियन सल्दाना आणि कुटाम, शिनॉन लुक डिसोजा आणि कुटाम, मिसदिता सेलिन डिसोजा आणि कुटाम, वलेरियन सुजाता वेगस आणि कुटाम, सिरिल शार्लेट क्लिंटन आणि कुटाम, कुटुंबाच्या सर आत्म्याक मिसदिता एंटनी आणि क्लारा फिनेरो, कुटुंबाच्या सर आत्म्याक मिसदिता एलियास जेनेट डिसोजा, हेझल एंटनी डेसा, हाच्या आत्म्याक हेराल्ड फ्लाविया डिसोजा, संतोष फ्रँकी मतायस,
हाच्या आत्म्याक गिल्बर्ट मतायास आनी कुटुंबाच्या सर आत्म्याक संतोष लिटा डिसोजा, जेबी डिसोजाच्या आत्म्याक विक्टर डिसोजा, एलन सिक्वेरा हाच्या आत्म्याक रोमोला मिरांडा आनी कुटुंब, पाउलिन डिसोजा हिच्या आत्म्याक लेन्सन डिसोजा आनी कुटुंब, रिचर्ड डिसोजा हाच्या आत्म्याक विल्मा अरन्ना आनी कुटुंब. बाळका जेजुते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो आमकां सर्वस्परान एका साद्या पूण कुरपेवंत जिविताक वेंगोवंक आपयलां. आमचे सक्तीन तें असाद देखून तो म्हणटा एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक रक्तमासाचें काळीज दितलो. पवित्र जिवीत म्हळ्यार मनशापणान भरलेलें कुरपेचें जिवीत. असल्या जिविताची नेसान नेसून आज वेदी मुखार येतना आमचें वैयक्तीक जिवीत, कुटुंब, वावर, मिसांव मनीस जाल्ल्या बाळका जेजुतें समर्पण दिवया आनी तो आमकां आपले व्हड काकलुतीन ताज्या जिवंतपणा मार्फत एका जिव्या भरवशाक नव्यान जनीत करतलो. सरकार तयार केल्ल्या एका अविनाशी आयबीन भावनात असलेल्या दैजाक आमकां आयती करतलो. आपापल्या निर्दिश्ट कुटुंबांत जिवें बलिदान पेटोवंक निच्यो आमी केला आसता खरी दखल जावन आसच्या जेजूक वेंगोवन जिवोवचो निच्यो करया.
क्रिस्ताक नेशा आनी आमी पवित्र जावया. आता आपणाकच मोडून दिल्ल्या जिव्या देवाक हरसून अर्गां बलिदान पेटोवंक आयती जावया. हें अर्गां बलिदान तुमचे पासत सगळ्या संवसारांत क्रिस्ताक वळखता तसल्या पासत प्रत्येक जावन सुरभक्तिकां पासत आमी पेटोवया. Tuga bogu asheta
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो आणि म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो बाळूक जेजूक मान करच्याक ताचे तावन मेळिल्ल्या उपकारांक उपकार बावुडच्या खातीर आनी चडीत उपकार मागच्या खातीर हांगासर तेजे भक्तिकां तुमी येड्या व्हड्या संख्यान हजर आसात. ह्या फेस्ताक तयाराय जावन फाटल्या 9 दिसांनी हांगा नोवेना जाता आसतना कितलो लोक भक्तिकां हांगासर आयिल्ले. देवाचे कुरपेच्यो झरी हांगासर वाळोन उंचो आसल्यो. कितल्या जाणांक आत्मीक बरेपण जालां, आत्मीक जिणी जिवाळ जाल्या, बरें करूंक चडांनी चड उर्बा चडल्या अशें आत्मीक बरेपण तशेंच बाळूक जेजू मरिफात उपकार मेळ्ळ्यात लौकीक गरजोय ताच्या मुखांतर त्यो समा जाल्यात. त्यो गरजो बाळूक जेजून आमकां दिवन आमकां ताणें सुदारशिल्लें सर्व मोतीन दवरून अर्गां बलिदान भेटोवच्याक हांगासर आमी आसाव. बाळूक जेजू आमकां सदांच राखता, सांबाळटा. कितलो चड आमचो भावार्थ भक्त ताचे थंय आसा तितल्या चड मापान ताचे तावन बरेपण आमी जोडूंक शकता म्हणलें तें आमी बिलकुल विसरूंक नजो. बाळूक जेजू आमचो मोग करता, त्या मोगान आमकां तो सांबाळटा. आमच्यो गरजो सुदारचूंक तो केदाळय तयार आसा. क्रिस्ताक नेसिया बागेवोन जाया. भावां भयणीनो, हें उतार तुमी फाटीं वता आसतना मोतीन दवरून वचचें. आमी हांगासर हजर जावन संभ्रम बारी व्हडलो जालो म्हळ्यार तितलेंच पावना, तांतू आमी तृप्ती जावचें न्हय. आमी बागेवंत जावंक आसा. हें बाळूक जेजूक आमी दिवची काणीक म्हणलें आमी समजुया. आनी ह्या मिसाचें बलिदान उर्बेन भेटोवंक आमी आतां मुखार सरया. देवान सोबीत संसार रचलो. त्या रचनेचो कुंवर कसो मनशाक आपणाचो स्वरुपाचो आनी सारक्याचो केलो. आनी देवान आपणाचें जिवीत मनशांतय वांटलें. पूण मनशाच्या अविधेयपणान हें भाग ताणेंच होगडायलें. हे वरवीं मनशान आपणातय पेल्यातय आनी देवातय आसलेलो संबंद मोडलो. हो तिदोडो संबंद नवो आनी जिवो करूंक देवाची कृपा जाय. ही चिंतना मोतीन आटोवन आमच्या उण्यापणाची दूख आमी धरया. बेंदेर लागलेलो फांटो. रुखा फांट्याक बेंदेर लागली तर मागीर तो फांटो फळ दिना, जिवोस मरता. क्रिस्ताक नेसचे बदलाक संवसारी वस्याच्या बेंदाऱ्याक आंगार घेवन जियोवचे प्रयत्न जाणा आसून आमी केलां आनी अशें फळावीण जाल्या. असल्या दुर्भागी जिविताक पाठ करूंक आशेतांव आनी सुकलेल्याक बक्षणे मागतांव आनी गायतांव.
पलवल्ली वात. आपणा खातीर पेटची तर ती वात न्हय, ती जळटाच तर चार सौगांक उजवाड दिता. आमकां देवान मोतीची चुरुकाय, हात पांयांक बोळ आनी आर्थीक गिरेस्तकाय दिली आसता तांतली इल्ली मजत गरजेवंतांक पावोवच्यान फाटीं केलां. आमची देण्या वात आमचे खातीर मात्र पेटोवन हेरांक काळोखांक सासपोवंक सोडलां. असल्या बेजबाबदारीच्या जिविताची दूख पावतां आनी बक्षणें मागतां आनी गायतां. वारें. मनशाक रूप दिल्ल्या देवान ताच्या नाका फुडांनी आपलोच स्वास फुंकलो. अशें आपलें जिवीत मनशाचे जावच्याक येवजिलें. पूण देवान रचलेल्या रचनांक आनी वस्तूंक लोबदोन गेल्या वासता रचणाराक फावो तो जागो जिणयेन दिवंक सुकल्यां. ताणें दिल्लो जीव आमचे थंय आसा तरी तो जिवाळ दवरून घेवंक सकूंक ना. असल्या कुरपे बायल्या जिविताचे लबदणेचे दूख पावतां आनी बक्षणें मागतां आनी गायतां. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, जेजूच्या बोव पवित्र नावाक आमी मान दितां आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचतां.
ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली त्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. राष्ट्र मदें बस्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसटायल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्राय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या खाशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवारतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलीं आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सल अशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतार हें. तुझ्या उजव्या हातान लाव
व्हड केल्ली दाखवाली बाळगून तुझ्या उजव्याक बसयलेल्या पुरुषाची तुझे खातीरच तुवें बळिश्ट केल्ल्या मनशाचे सदांच तुजो हात दवर तेद्वामी केदीस तुजे सरशिली पैसचीना आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजे नांव आमी वागणटेल्या देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळाचो परसळ आमचेर फांकर देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळाचो परसळ आमचेर फांकर सां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वसप पवित्र जावंक आपोवणे ह्या पासत तुमच्या जणवयेचें कामार बांदून जागी रावा जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाबोंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो बरवसो परिपूर्ण दवरा विदेयी भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेणारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चलनाकात बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें बगेवंत तशें तुमी सर तुमच्या सालींत बगेवंत जाया पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हांव बगेवंत देखून तुमी बगेवंत जाय ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे हरी एकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती बिरांतेन मांडून हाडा तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयिल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातेल्या मालान न्हय बगार आई बावीन आनी कथावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान संसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सत म्हणूंक पावल्यात अशें तुमचो बावर्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला देवाचें उतर हें Alleluia, alleluia, alleluia.
आसा जी चिटकून रावता त्या तेच फळ दिता बाप तोटा माली तो फाटे सावरता कराळ फळ दिवचो ताका महिमा दिता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसार असो न्हय तशें तें संवसाराचें न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव मागतां जसो हांव संवसार असो न्हय तशेंच तें संवसाराचें न्हय सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडलात आनी तें सता वरवीं तुजे सेवक भेटलेले जावच्याक तांच्या पसोत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां हांचे पसोत मात्र हांव मागिना बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पसोती हांव मागतां देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. उपरांत जल्मल्यारी एक सळक सुर्याक मुख दिवन उठोवन उबें जाता उबिरांतले भायर येवन सक्कडा मुखार सोंपता सुवात बरी आसून ईट उदक आनी पोस बरो मेळ्ळ्यार गुलोब जावन फुलचें सलीस पूण एका गलीज भोवारांत आसूनय उबिरां मदें नितळ उरचें तितलें सलीस न्हय हें पवित्रपण सोदून आसच्या मनशाची परिगत क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया म्हणलो संदेश आज हेंच लिसांव शिकयता आमचे भोंवतणी आमकां भुलोवची फटोवची नाश करूंक शकची जायती साधनां वस्तू आनी परिस्थिती आसूनय पवित्र जिवीत जियोंक सोम्याक नेसचें भोव गरजेचें क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार ताचें जिवीत आमचें करून घेवचें तवळ उबरां मदें आमचें वैयक्तीक कुटुंबाचें आनी सामाजीक जिवीत सोबीत आनी नितळ जातलें मोगाचेनो आतां तुमची नदर तुमचे उजवे कुशीक गुंडावंक हांव विनंती करता
सांकेतीक रितीन मेळतावनी बरें येता उपरांतावनी सडक फुलता म्हणलें हें चित्रण आमच्या पैकी थोड्यांनी भोवशा पळयलें ह्या कुशींतल्यान पळोवंक जावना देखून पवित्र पोंदोडे पडिल्लें कश्ट पळोवंक समा दिसना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया हो विशय फुडें दवरून बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचें पवित्र बलिदान ह्या पवित्र थळार आमी भेटोवन आसा पापा फ्रांसिसान गेले त्या मार्चात आमकां दिल्ल्या अपोस्तोलीक पत्रांत गावदेते ते एक्झुल्ताते ह्या पत्रांत दिल्लो उलो सांगून सर्गीच्या बापाच्या पवित्रपणांत वांटिले जावचे भाग थोड्यांचे मात्र न्हय भागार बापाच्या पवित्रपणांत वांटेले घेवचे भाग हर एका क्रिस्तांवांचे हक्क आनी कायदो पापसाहेबाचो हो उलो ह्या वर्साच्या वार्षिक फेस्ताच्या नियाळाचें पाठतळ म्हणून हांगा आसलो हर एकलो भक्तीक जाणा मोगाच्या भक्तिकानो बाळूक जेजूची इमाज तुमी पळयल्या बाळूक जेजूचे 2 हात एक हात बेसांव दिवन उखल्लो आसा आनी एका हातांत संवसार आसा दिसता तुमकां पिंतुरांत ह्या संवसारांत आमी सगळे आसा ल्हान व्हड दुर्बळ ग्रेस्त शिकपी अशिकपी सगळे आमी सगळे जेजू बाळकाच्या ह्या संवसारांत आसा जेजू बाळकान ताच्या लागीं हो संवसार घेतला आनी आज आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत आसल्या हर एकल्याक आपोवणें दिता पवित्रपण ताचें त्या पवित्रपणांत वांटिली जावचे खातीर फाटल्या 9 दिसांनी ह्या विशयाचेर आमी भरपूर नियाळ केलो पवित्रपणान जियेवचें एका वाटेन बापाचें उदार देणें आनी एका वाटेन आमचें प्रयत्न एका वाटेन बापाचें ग्रॅट्युइटस गिफ्ट देवाचें देणें त्या देखून नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी नियाळ केल्लो विशय पवित्रपणाक आपोवणें बापाचें देणें ताचें गिफ्ट ताचें देणें पूण आनी एका वाटेन आमचें प्रयत्न दिसपडतें प्रयत्न आमी करता आसतना मेळेपणाची वंदवणी आमकां आडखळ हाडटा सैतानाक पाठ करूंक कस जातात देखून शेगुणाचे वाटेन माया मोगाच्या वाटेन चलोवंक आमचें प्रयत्न आनी अशें शेगुणान माया मोगान आमी चलता आसतना संतोश भरीत जिवीत तृप्ती जिवीत आमचें जाता पवित्रपणाचो संकेतच हो आमी संतोशान आनी तृप्तेन आसचें सांत आनी सांतिण्यो आमकां आदर्श आनी प्रेरण आनी हें सांतीपण हें भाग्यवंतपण न्हय वरे विंगड एका गुड्यार जियोवचें न्हय एकसुरपणांत जियोवन सारचें भागार आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत आमी पवित्रपणांत जियोवचें हे सर्व विशय आमी फाटल्या 9 दिसांनी नियाळले आनी आज हे सर्व नियाळाचो शिखर ह्या सारांश आमी आज नियाळता घेवन विशय क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया मनीस जाल्ले आमी आमकां आमची कूड आसा आमचें विश्वे आमचें काळीज आसा आमची मोत आसा आमचो आत्मो आसा पवित्रपण म्हळ्यार हे सगळे अखंड रितीन समग्र रितीन संपूर्ण रितीन जियोवचें पवित्रपण म्हळ्यार आत्मो मात्र न्हय काळीज मात न्हय कूड मोत आत्मो काळीज सगळें अखंड रितीन समग्र रितीन जियोवचें कित्याक इंग्लिशान सांगणी आसा होलिनेस इज होलनेस त्या देखून आमी जो व्यक्ती समग्र रितीन अखंड रितीन जियेता होलिनेस इज होलनेस
पवित्रपण संपूर्ण काय हे कशें साध्य ताका जबाब आयच्या संदेशांत आसा. क्रिस्ताक नेसल्यार मात्र हें साध्य. आमची कूड आत्मो मौत काळीज समतोलनार पवित्र जाता एकच एका कारणा वरवीं क्रिस्ताक आमी नेसल्यार मात्र. नेसचें म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्याक तें आमचें दिसपडटें जिवीत. ह्या दिसांनी जायते संभ्रम वेळार पयलो टॉपिकच कितें नेसचें. कांय गेले ते वर्सा 1000 जाल्यार त्या ह्या वर्साचें तें वस्तूर नाका नेसचें. आदी स्त्रियांक मात्र एकंत आसली, आतां दादल्यांक आनी तरणाट्याक एकंत जाल्या. कित्याक ड्रेस कोड म्हण आयला. ड्रेस कोड काजरा वेळार तुमी जाणात, हांव रेस्पेरा गेल्या वेळार पळयल्लें मात्र हांवें. तर आमच्या नेसनांत एक अर्थ आसा. पळया, एक धाकटें भुरगें इस्कालाक येता, युनिफॉर्म घालून येता आनी युनिफॉर्म दाखोवन म्हणटा दीस इज आवर स्कूल युनिफॉर्म. आनी एकलें भुरगें त्या इस्कालाचें दॅट इज नॉट आवर स्कूल युनिफॉर्म, देयर स्कूल युनिफॉर्म. तर आपल्या इस्कालाचें एक युनिफॉर्म आसा. वृत्ते खातीर एक वस्तूर आसा, नेसाण आसा. वृत्ती हॉस्पिटलाक गेल्यार आमकां कळटा कोण नर्स कोण पेशंट म्हणून, तांचें नेसाण पळयत आसतना. पोस्टमॅन आतां ना, ते पयले पोस्टमॅन येताना ताचे एक ड्रेस आसले. पोस्टमॅन आयलो म्हणटाना कळटालें आमकां ताचे ड्रेस पळयतानाच. कारार आमी येता आसतना एकच फावटी काकी गेल्लो दिसलो जाल्यार एकच फावटी बेल्ट समान जाता, कित्याक पुलीस दिसता ती. ताचें नेसाण काकी गेल्ले पळयतना पुलीस बेल्ट समान करतात. KEB आयलो, करंट आयल्यार पळोवचें. काळोखांती KEBच्या मनशाचें मुस्तायकी दिसता आमकां, कित्याक आमकां इलेक्ट्रिसिटी आसतना ताची मुस्तायकीची गरज. व्यक्तित्व मनशाच्या मुस्तायकेन समजूं येता. एक पॉश वस्तू घालून आयल्यार जायते फावटी आमी म्हणटा गल्फातावन आयलो दिसता. या काही मुंडू लुंगी म्हण घालल्यार खंय हडलेंतलो आयलो दिसता. आमी म्हणचे फुडें व्यक्तित्वाक आमी तुलन करता. आमी धार्मीक लोभ घालता. लोभाक ते एक व्यक्तित्व. फाटल्या दिसांनी हांगा दनपारां जायते भक्तीक हांगा जेवण आसलें. हांव थोडे फावटी पॅन्ट शर्टार येतालो, कोण्णी बेसांव मागनातले, थोडे मात बेसांव मागताले. लोभ गेल्ल्या वेळार सगळे हात ओडून बेसांव दिवपाक, बेसांव दिवंकूच पुरसत ना लोभ गेल्ल्या वेळार. थोड्या म्हयन्या आदीं हांव एका घरा गेल्लो, थंयसर धाकटो भुरगो आनी आवय आसली. आवय म्हणाली पाद्र्या बायलो बेसांव माग रे, बेसांव माग. भुरगो बेसांव तो मागना. मागीर कस्टर्ड बेसांव मागलो आनी म्हणालो फादर टुडे यू आर नॉट फादर म्हणालो. टुडे यू आर नॉट फादर. आमच्या धर्माक धर्म रिलिजन ताकाय प्रत्येक वस्तूर आसता. जर कोणी एकलो क्रिस्तांव भाव जावं तो हिंदू भाव या भयण आयले ताचे वस्तूर पळयतना आमकां समजता हो हिंदू भाव या भयण. एक मुसलमान भाव आमचो ताची टोपी या बुरका पळयतना आमकां सांगता हो मुस्लीम भाव या मुस्लीम भयण. पूण क्रिस्तांवांक पारखोवचें वस्तूर कसलें, नेसाण कसलें हें आमकां सांगूंक असाध्य. क्रिस्तांवांक आमकां पलाणे मुस्तायकी पलाणके नेसाण ना. तर नेसना विशयांत पवित्र पुस्तक कितें सांगता पळयव्या. पवित्र पुस्तकांत 2 चित्रणां मात्र तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलें चित्रण उत्पत्ती ग्रंथांत आदाम आनी येव भुमी वैकुंठांत विणगी आशिल्लीं वस्तूर नातल्लें. देवूच तांचें वस्तूर जाल्लें आनी त्या वेळार तांकां वस्तूर जाय म्हूण बगोवंक ना. देवाची सावळी म्हणजे पवित्रपणाची सावळी थंयसर तांकां वस्तूर जाल्लें, वस्तूर नातल्लें. जेन्ना आदाम आनी येव देवाच्या कुशे विरोध वेतात, पाताक करतात, तांकां भोगलें ती विणगी. आनी कितें केलें तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां कुंटली, गुंतली आनी रेवडायलीं तांच्या पेंकटा भोंवती. पूण देवाक कळ्ळें हे कोले चड तें पुराणांत. कोले बावतात, बावल्या उपरांत कोल्यांची कली गरज सुकल्या उपरांत. त्या देखून उत्पत्ती ग्रंथ 3रो अध्याय म्हणटा 21वी ओळ देवान तांकां सामड्याची मुस्तायकी नेसयली. म्हणजे आदाम आनी येवेन पाताक केलें, विणगी म्हूण तांकां भोगलें जाल्यार देवान
काकुळतीचें नेसाण न्हेसयलें तांकां. देव काकुळदार जालो आनी काकुळतीचें नेसाण ताणें न्हेसयलें. सामड्याची मुस्ताक. हें पोरण्या तेस्तामेंतांतलें एक चित्रण जाल्यार नव्या तेस्तामेंतांत जेजूचेंच चित्रण आमी घेवया. जेजू जल्मल्या वेळार आंज बडवो गवळ्यांक दिश्टी पडलो. लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकता एक गुर्त दिलो. कसलो गुर्त? फाळयांनी गुटला येयल्लो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. वसा आनी ताका भेटा. उपरांत जेजूच्या पाशांवा वेळार ताका कुर्सार खेळयल्या उपरांत म्हणटा वांजेल ताची आंग वस्त्रां तांणी काडली आनी 4 वांटे केले. उपरांत ताचो दोगलो तांणी वांटे करूंक ना, बगार सोडती घाली आनी सोडती घालून दिलो. जेजू कुर्सार विणगो आसलो. विणगो आसलो जाल्यार तो विणगो जावंक ना. कित्याक? तो बापाच्या कुशेक खाल जाल्लो. जी आदाम आनी येव पातळ करच्या पयलें देवाची कुशी देवाची कुशी करून नासल्या वेळार तांकां विणगी म्हूण बगली. आतां बापाची कुशी जेजू करता. तो विणगो आसल्यार बापाक मन वलो. कित्याक? बापाच्या सावळेन तो आसलो. बापा तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं मागलें ताणें. जीवन जाल्लो जेजू ताचो रितो फोंड पळोवंक धांवले दोग आपोस्तल पेद्रू आनी जुवांव. धांवता आसतना तांकां थंयसर कितें दिसलें? साणाची वस्तुरां बोगलेक दवरली. कूड नातिल्ली वस्तुरां बोगलेन दवरली. म्हणजे म्हाका आनी तुका क्रिस्तांवांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार एक सांकेतीक अर्थ, एक आंतरीक अर्थ जाता. सांत पावल म्हणटा पुट ऑन क्रायस्ट. नव्या तेस्तामेंतांत सांत पावलाच्या पत्रांनी परत परत आमकां आयकोंक मेळटा पुट ऑन क्रायस्ट. क्रिस्ताक नेसा. खंय जावन आयलें हो उच्चार, हें एक्सप्रेशन? ग्रीक संस्कृतेंत तेवळच्या काळार ग्रीक संस्कृतेंत हो उच्चार आसलो. ग्रीक भाशेन एंडुओ पुट ऑन सॉक्रेटीस, पुट ऑन प्लेटो असले उच्चार आसले. म्हणजे प्लेटोक तुजो मेस्त्री करून घे, सॉक्रेटिसाक तुका मेस्त्री करून घे आनी ताणें सांगले प्रमाणे जिये ताच्या प्रमाणे तुजें जिवीत मांडून हाड. हे एक्सप्रेशन, हो उच्चार घेवन आतां बाप्तिस्म मेळ्ळ्या क्रिस्तांवांक पावल म्हणटा, सांत पावल म्हणटा पुट ऑन क्रायस्ट. क्रिस्ताक नेसा. म्हणजे लिव्ह क्रायस्ट. क्रिस्ताक जिये. जायत्यो सांत आनी सांतिण्यो आमकां हर एकल्याक आमच्या मोगाचे सांत आसात. विविध संस्कृतेंत ते जल्मल्यात, विविध शतमानांत ते आयल्यात. तांच्या कालेती प्रमाणे क्रिस्ताक ते न्हेसोवन ताणें आमकां दाखयलां, आमकां आदर्श जाल्यात. 1-2 दाखले मात्र तुमच्या मुखार हांव दवरता. कुर्साचो सांजुवांव कार्मेलीत दोतोर इगर्ज मातेचो तो. ताचें नांव जुवांव, पूण ताका नांव तो घेता कुर्साचो सांजुवांव. कित्याक? कुर्साच्या विणघेपणांत हांव आंतरीक तृप्ती जोडटां. नादा todo in nothing I will get everything. हांव म्हाका तो तिरस्कार करता, क्रिस्ताक सर्वस्व जावन घेता. कुर्साचो सांजुवांव. आविलाची तेरेस तिच्या जिवितांत एक धाकटुलें घडीत. एक फावटी आविलाची तेरेस शिडी म्हणजे मेटां सकयल देंवन येता आसतना धाकटुलो भुरगो तिका मेटां वयर सोडचो दिसता. तेरेसाक अजाप विचारलें तिणें, हू आर यू? तूं कोण? त्या भुरग्यान फाटीं विचारलें, तूं कोण? हू आर यू? तेरेसान जाप दिली, आय एम तेरेसा ऑफ जिजस. हांव जेजूचें तेरेस. उपरांत म्हळें, हू आर यू? त्या भुरग्यान कितें जाप दिली? आय एम जिजस ऑफ तेरेसा म्हणलो. हांव तेरेसाचो जेजू. आविलाच्या सान तेरेसाचें नांव तेरेसा ऑफ जिजस. हातूंत आमकां समजता तेरेस जेजू. हांव तुजे थंय, तूं म्हजे थंय. आसिसीचो फ्रांसीस व्हडल्या जवळे वेपारीस तसो क्लोथ मर्चंटाचो पूत तो पिएत्रो बेर्नार्दोने तसो पूत दुबळो जावंक तो पेसाडलो. पब्लीक परगट तो आपली रायाळ मुस्तायकी काडटा, विणगो जाता. बापायन ताका पोरांतलें पुता, म्हजे सगळे वस्तू तुका दिता हांव जवळे वेपारीस.
नाका म्हाका म्हणालो वस्तूर ताणें काडलें दुबळो क्रिस्त तो जालो क्रिस्ताक तो न्हेसलो आनी क्रिस्ताक न्हेसून पवित्र तो जालो. भावानो आनी भयणीनो, आमी हर एकले क्रिस्ताक न्हेसल्या. क्रिस्ताक न्हेसूंक आमी प्रारंभ केलें आमच्या बाप्तिस्माच्या दिसा. खंडीत आमकां आमचो बाप्तिस्म उडास ना जाल्यार आमच्या भुरग्यांचो बाप्तिस्म आमी पळयला, ह्या इगर्जेन बाप्तिस्म दिताना आमी पळयलां. म्हणयार धवे वस्तूर त्या भुरग्याच्या आंगार दवर न्हू, कितें म्हणटा, ही धवी न्हेसोण तुमचे क्रिस्ती वडविकायेची भायली कोणा. आमकां उडास आसा हें. ही धवी न्हेसोण तुमच्या क्रिस्ती वडविकायेची भायली कोणा. ताका देखून सांत पावलो म्हणटा, पवित्र स्नाना वरवीं तुमी क्रिस्ताक न्हेसल्यात. आनी पवित्र स्नाना दिसा आमी केल्ली बसावणी कसली, सैतानाक पाठ करता आनी क्रिस्ताक वय म्हणटा. म्हणजे सैतानाची मुस्तायकी काडटा, क्रिस्ताची मुस्तायकी न्हेसता. त्या दिसतावन आज आमी कितलीं व्हड जाल्या. हर एक दीस आमचें प्रयत्न तितलेंच न्ही गे मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सैतानाक पाठ करचें, क्रिस्ताक वय म्हणचें. आनी आमी हर एकल्यांनी आमच्या आमच्या कालेती प्रमाणे आमी प्रयत्न करूं ना गे. खंडीत आमी शिगुणी जिवीत आमच्या घरांनी जियोवं ना गे, जियेल्या. तेर्स आमोरी मागणें आमचें माया मोगाचें जिवीत, भोगसाणेचें जिवीत आमी करूं ना गे, केलां. शिगुणी जिवीत जियोवन माया मोगान आमचें प्रयत्न पवित्रपणान वांटो घेवंक, क्रिस्ताक न्हेसोवंक आमी प्रयत्न केलां. आज येद्या व्हडल्या संख्यान आमी क्रिस्ताक परत सांगूंक आयल्या, जेजू तुका आमी न्हेसल्या, सैतानाक आमी पाठ करता म्हणून थंयसर परत आमी सांगूंक आयल्या. पूण सबारपोटी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमचें प्रयत्न पोंताक पावना. जायते पोटी उर्बा निवता, शेळेपण सडटा, धैर्य उणें जाता, बेंबिरांत बेजाराय काळजांत रेवोड घालता. आमच्या आमच्या कुटुंबांनी राग, मोसोर, जिद्द, मनस्ताप, कच्चाट, लढाई अशें आसतना परत आमचे भितरच आमकां भोगता, हांव कांय सैतानाक न्हेसलां गाय, क्रिस्ताक सांडलां गाय, अशें आमकां भोगता. ह्या वखता सांत पावल आमकां उडास करता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय, दुस्मानाचे पदवे विरोध तुमी पोंत पर्यंत झुजच्याक जेजू क्रिस्ताक न्हेसात. हे हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक सगळ्याक तुमी जाणात, हर एक दीस ध्येय गीत जावन आमी म्हळां, दुस्मानाचे पदवे विरोध जैत आमी जोडच्याक क्रिस्ताक आमी न्हेसल्या. त्या देखून सोजेरा बरी सत जावं दी तुमचें कमर बांद, नीत जावं दी तुमचें हृदय कवच, अशें आमी ध्येय गीत गावन आमी हें पवित्रपणान वांटो घेवंक प्रयत्न केला. भावन आनी भयणीनो, आमची उर्बा निवत आसतना, आमचें थंय शेळेपण उदेत आसतना देव आमकां सांडिना. तो काकुळदार देव. जर आदांवकांनी येवेक ताणें काकूळ दाखयल्या, सामड्याचें वस्तूर न्हेसून तांकां काकूळ दाखयल्या, तुका आनी म्हाका तो काकूळ दाखयना गी, खंडी दाखयता. आनी आज आमचे लागीं ह्या सांजेच्या वेळार तो काकुळतीन मैपसान मोगान आमचे लागीं उलयता. आनी उलयलो 3 वासपां मुखांत. 3 वासपां आमचे मुखार आमी आयकली. आनी ह्या 3 वासपांत देव आमच्या लागीं उलयता, कशें आमी क्रिस्ताक न्हेसोवन पवित्रपणांत भाग घेवयेत. 3 संगती ह्या वासपांनी आमकां आयकूंक मेळटात. ह्या 3 संगती हांव 3 तरांचें नेसाण हें म्हजें काल्पनीक विशय समजूंक संपे जावच्या खातीर ह्यो 3 संगती हांव काल्पनीक रितीन 3 नेसनाक होंदोवन तुमच्या लागीं सांगता. पयली संगत पयल्या वासपांत एजेकियल प्रवादी म्हणटा, परकी गांवांत हांव तुमकां काडटलो आनी तुमच्या घरा हाडटलो. हाच्या पयल्या वासपांत देव एजेकियल प्रवादी मुखांत उलयल्लो, परकी गांवांत हांव तुमकां काडटलो आनी तुमच्या खाशा घरा, तुमच्या खाशा गांवाक हाडटलो. परकी गांवांत रावचें म्हळ्यार चड उणें फॅन्सी ड्रेस घाल्ले बरी. फॅन्सी ड्रेस आमच्या भुरगीं कॉम्पिटिशनाक घालतात, तुमी दिसयतात. कितलो वेळ फॅन्सी ड्रेस? थोडो वेळ, तात्कालीक, मागीर काडीचे. घरा येयल्या उपरांत आमचें आमचें नेसाण, तें कांय सांगाचें म्हण ना. आमचें नेसाण, थंयसर कोणाक थंयसर मेकअप ना, घालचें कांय ना, मेळ्ळें वस्तू घालचें थंय. उडास येता म्हाका,
हांव एक पुटींग गल्फाक रितीर देवंक गेल्लो. त्या दीस सकाळीं म्हाका एक जोडें मेळ्ळें म्हाका वळखीचें आनी म्हजे लागीं म्हाका लागलें फादर आमगेर घरा येया. हांवें म्हळें दनपारा उपरांत सांजेर येता. म्हाका उडास तो विसरलो. सांजेर 8 वरां जाता आसतना हांवें फोन केलें लँडलायन त्या फोन केलें. फोन करून आतां 8 8:30 जालीं सॉरी म्हाका उडास जावना आतां येवयेत गे म्हळें. तितलें म्हणटा म्हाका फोनार आयकता स्त्रियेचो आवाज येनाका म्हूण येनाका म्हूण येनाका म्हूण म्हाका आयकता ते. हांवें चिंतलें आतां घरकाराक सांगलें ना सायब हांव येना आनी पटी येता म्हळें. फोन सकयल दवरलें. 5 मिनटांनी म्हाका फोन परत्यान फादर तुमी आज येनाकात म्हज्या स्त्रियेन बायलेन मेकअप आनी पुरा काडलां देंवसारा बरी दिसता त्या देखून आज येनाकात फाल्यां येया म्हणाल. देंवसारा बरी दिसोवन दी आंज बड्यो दिसोवन दी तें आमचें घर. त्या देखून परकी गांवांत हांव तुमकां काडटलो तुमचें फॅन्सी ड्रेस काडटलो तुमचें घरा धाडटलो म्हणजे आय वील मेक यू एट ईज. पवित्रपण म्हळ्यार आमी हर एकल्यानी आमच्या थंय संतोश पावचें तृप्ती जावचें भेना भिरांत ना कावजेणी ना. घरा न्हेसता आसतना म्हजें कितें आसा तें वस्तू हांव न्हेसता तुज्या काशा घरा हाडटलो. नो मास्क वेन वन इज एट ईज वीथ वन सेल्फ थंय पवित्रपण. आमचें पातक आमची कावजेणी हें सर पयस करन देव आमकां आमच्या सर पातकांचें बोगसाणें दिता. वेचीक पुत्र आयिल्लो तो एक फॅन्सी ड्रेस म्हणले बरी घाल बापूय ताका सांगता बक्षिता तो शेलो खाट बरें वस्तूर ताका न्हेसयता घरा ताका स्विकार करता. दुसरो विशय पवित्रपणांत भाग घेवचें क्रिस्ताक न्हेसचें. एझेकिएल प्रवतीच्या ह्या पुस्तकान दुसरें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें फातराचें काळीज काडटलो आनी मांसाचें काळीज तुमकां दितलो. फातराचें काळीज म्हळ्यार चडवणें आमी गोणी वस्तूर न्हेसिल्ले बरी. हांव नेना तुमी कोणी गोणी वस्तूर न्हेसल्यात म्हणून ना पूण तुमी ह्या दिसांनी मारणे वेळार मारनेबीक ते वाघ आसो या सिंहाचो वेस घालतात तुमी पळयलां. ते एका घरान आसतात मागीर एका घरांतून अन्य घरांतून मांडो पुरा काडटात कित्याक दोग खंडापटे सोसूंक जायना. फातराचें काळीज म्हळ्यार चडवणें गोणी वस्तूर न्हेसले बरी. हांकारान गर्वान व्हडपणान हें फातराचें काळीज. पूण जेजू म्हणटा येया म्हजे लागीं आनी शिका कित्याक हांव बोळे आनी काळत्या काळजाचो. पवित्रपण म्हळ्यार मनशा बरी जियोवचें. त्या देखून सांव पावलो कोलोसेकाराक बरोवन 3ऱ्या अध्यायान म्हणटा दीनपणाचें दयाळायेचें सोश्टिकायेचें खंडवळायेचें काळीज तुमचें जावं दी. न्ही जेजू बाळक म्हणना आमी हर एक नव्या नारायण म्हणटा मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष. मनशांच्या भुरग्या सांगाता म्हणजे जे मनशा बरी जियेतात मन जती बरी नाही. देखून तुमच्या पात्रांचें काळीज काडटलो आनी मांसाचें काळीज घालतलो. तिसरें आयच्या वांजेलांत जेजू मागता कितें मागता निमाणें वाक्य आमी आयकलें बापा ते सोमेस्त एक जावं दी. खंयसर एकवट ना वांटे फांटे आसात तुटा फूट आसा ना एकवट आसा. चडवणें आमी पिंजल्लें वस्तूर घाल्ले बरी. पिंजल्लें वस्तूर आमी कोणी पिंजल्लें वस्तूर घालना पूण ह्या दिसांनी पिंजल्लें वस्तूर घालना म्हणून जायना. थोडे तरणाट्यांक पळयता हांव ते भिकारी खंयचे बरे खंयचे म्हूण कळनात ते स्टायल जालां भिकारीचें स्टायल आयलां तें आनी एक गजाल. पूण पिंजल्लें वस्तूर आमी घालना जेन्ना आमच्या कुटुंबांत तुटाफूट जाता. जायतीं आमचीं कुटुंबां मोगाच्या भावन आनी भयणीनो कोंकणी कथोलीक कुटुंबां फुटल्यांत फसाळ्यांत विधवावळी जाल्या. आमच्या कुटुंबांनी पिंजल्लें वस्तूर घाल्लें बरी जालां आनी जेजू मागता आमचे खातीर मागता. जायतीं आमचीं काळजां शिंदल्यांत बेसां जाल्यांत दुखीन जेजू मागता बापा तांकां एक खोटो हाड. जेजूचें मागणें बाप आयकना गे मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजू आमचे खातीर मागता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमकां फॅन्सी ड्रेस नाका आमकां गोणी वस्तूर नाका आमकां पिंजल्ली मुस्तायकी नाका. आमकां जाय क्रिस्ताचें नेसाण क्रिस्ताचो ओत्मो. आमची मालगडी कुमगारा उपरांत गायवचें तें गीत भोव अपूर्बायचें गीत खंडिताज गायन पंगड गायतलो क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताच्या कुडी म्हाका बचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोशी कर. तुज्या गायांतय म्हाका लिपय वेगळो सरोंग केदी सोड नाका. भावन आनी भयणीनो
आमी हर एकले क्रिस्ताक नेसल्या थोडे पर्सेंट म्हणी थोडे इल्ले उणे थोडे इल्ले चड क्रिस्त बरी आमी जावंक प्रयत्न केला थोडे दाखले मोठव्यान थोडे दाखले हांव तुमच्या मुखार दवरता क्रिस्ताक नेसचें कशें साध्य आनी हे दाखले न्हय चेरी बघा हांवेंच म्हज्या चलत्या जिवितांत भेटिल्ले हांवें व्यक्तींक भेटिल्ले व्यक्ती हांचे दाखले तुमच्या मुखार हांव दवरता पयलो दाखलो आमच्या शेजारच्या वाड्यांतली एक स्त्री तिचो नातू इंजिनियरींग शिकता आनी सांजेर ताचे क्लासमेट सगळे ग्रूप स्टडी करतात ग्रूप स्टडी करता आसतना चडवणे 8 वरां जाता आसतना व्हडली माय ही स्त्री नातवाक आपयता आनी म्हणटा पुता 8 वरां जालीं 10 मिनटां विराम मागणें करूंक हो पूत उठून येता तो नातू म्हजे कडेन म्हणटालो फादर 8 वरार येना जाल्यार व्हडली माय म्हाका जोर करता हांव हर एक दिसा 8 वरार मागणें घेता म्हजें मागणें पळोवन म्हजे हिंदवांचे भावी अक्रिस्तांव भावी मागणें करूंक रावता तांच्या देवा लागीं एक स्त्री सादी पूण क्रिस्ताक ती न्हेसली क्रिस्ताक तिणें हेरांकी न्हेसोंक दिलें दुसरो दाखलो ते एक रिक्षा ड्रायव्हराचे क्रिस्ती कुटाम आमच्याच शेजारी वाड्याचे ताचे शेजारी अक्रिस्तांव कुटाम त्या कुटुंबाक आनी ह्या कुटुंबाक अक्रिस्तांव कुटुंबाक आनी क्रिस्तांव कुटुंबाक समाना कारण वाटे विरोध कच्चाट झगडे क्रिस्तांव हे कुटाम म्हणटा ही वाट हक्काची आमची अक्रिस्तांवान नीत करूं ना म्हणटा नीत ना थंय ती वाट तांची म्हणून तांचे पुलीस आयले कच्चाट जालो लढाई जाली एकामेकाचें तोंड पळोवंक ना एक दीस राती अचानक त्या अक्रिस्तांव कुटुंबांत राती मोद्यान रातीर बोबाट हांकांय आयकली आनी कितें बोबाट त्या अक्रिस्तांव कुटुंबाच्या घरचो येजमानी काळजाच्या दुखीन रडता हॉस्पिटलाक व्हरूंक वाहन ना हांगा क्रिस्तांव कुटुंबांत स्त्री म्हणाली तूं वचना नाका तूं नाका तें जाल्यार मरों दितो तितले म्हणटाना हो रिक्षा ड्रायव्हर म्हणालो ना तसो जीव वचोंक जाय जाल्यार पळयता राती हो उठलो 12 वरार ही घडली गजाल त्या अक्रिस्तांव कुटुंबाच्या स्त्रीक म्हणालो हांव व्हरता हॉस्पिटलाक त्या वेळार राग ना मोसोर ना कांय ना जीव वाचय जाय त्या अक्रिस्तांव दादल्याक रिक्षार गेलो हॉस्पिटलाक गेलो जीव वाचलो हांव आयकतां त्या उपरांत वाटेचे तक्रार रत्नांत तो आमी वांजिलांत आयकता हांव समार्यागरांक आनी जुदेवांक उलोवणें नातलें हो रिक्षा ड्रायव्हर बरो समार्यागर जालो क्रिस्ताक न्हेसलो तो एक धाकटेर तिसरो दाखलो ताचे MBBS जाल्या उपरांत ताका हॉस्पिटलाक तो भरती जालो वावर करूंक आनी थंयसर ताका पाग मेळटलो पूण ताचें प्रमोशन जाय जाल्यार तो एबॉर्शनाचें करी जाय म्हणून ताका ताच्या त्या डायरेक्टरान सांगलें हो क्रिस्तांव धाकटेर तो म्हणलो ना हे म्हजे कशें धाकटे ताळ्याक सोमाना हांव आयकना तूं एबॉर्शन केलें जाल्यार मात्र तुका प्रमोशन नाल्यार ना कशाच्या ताळ्याक आयकलो ताणें काम सोडलें दुसऱ्या हॉस्पिटलांत भरती जालो उण्या पागाक तो मेळ्ळ्या वेळार म्हाका तो म्हणालो म्हाका हेरोद्राया बरी बाळकाचो संहार करूंक नाका आसलो बदलाक बाळका जेजूची बरी हांवें बाळकांक राखलें म्हणालो क्रिस्ताक तो न्हेसलो आनी निमाणो दाखलो तो एक जड्ज क्रिस्तांव जड्ज एका समाजाच्या फामाद व्यक्तीक त्या व्यक्तीन अनित केल्ल्या वेळार जैलांत धाडूंक ताणें फर्माण वाचिल्लें जजमेंट वाचिल्लें जायत्यांनी ताका बेश्टायलें तुजो जीव काडटा म्हळें जायत्यांनी ताका कोरोडांनी बसयलें तुका हांव कोरोडांनी पयशे दिता हांव तें फर्माण फाटीं काड जजमेंट फाटीं काड तो भियोना त्या व्यक्तीक अनित केल्याक जैलाक धाडलेंच पिलात न्हीद करचो मनीस अनित केली पण ह्या जड्जा मुखांतर पिलात जेजू जालो जेजूक तो न्हेसलो तर भावनो आनी भयणीनो खरी एकल्याक आमकां आपोवणें आसा क्रिस्त बरी जावंक बाळका जेजूच्या नव्याना वेळार आमी म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हूण जेजूची उतरां कितलो चड तूं म्हजे बरी जाताय तितलो चड हांव तुका पवित्र करता क्रिस्त बरी जावंक जेजून दिल्लें आमकां वर्तें देणें ताचें मांस आनी रगत खरी एक फावटी आमी कुंभार सेवता आसतना आमी आमेन म्हणटा आसतना हांव क्रिस्त बरी जाता म्हणून जेजूक बासिता हांव तर अल्तरेर उंड्या रुपार येवच्या जेजू लागीं तेंच मागणें जावं दी आमचें क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताच्या कुडी म्हाका बाचाव कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका ददोशी कर तुजे तावन वेगळो सोरोंक म्हाका केदींच सोडनाका आमेन
देखन उबी रावा. देव आमचो मोगाळ बाप, आमकां कितें गरज आसा तें मागना जाल्यार आमकां तो दिवनूच आयला, कित्याक तो बरो दयाळ काकुळदार. पूण जेजून म्हणलें आसा मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणून. देखून जेजूच्या उतराक पाळो दिवन आमी आतां आमच्यो गरजो देवाक आमच्या बापाक सांगया आनी ताची बेसांव आमी मागून घेवया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पोतवेदारा बापा, तुवें विचून काडलेल्या बापा फ्रांसीस, गवळी बाप आनी आत्मीक वडिलांक तुजे थंय उबारता. मनीस जाल्ल्या तुजें मनशापण तांणी घऱ्यान न्हेसूंक आनी सर लोकांक मोगान जतनायेन सांबाळूंक आत्म्यान तांकां बळवून कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध जाती खातीरचो लोक सांगाता जेवच्या आमच्या देशाक तुजे थंय उबारता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी जबाबदारीच्या हुद्द्यार आशिल्ल्यांनी देशाच्या उदरगतेक पूरक योजना मांडूंक आनी सर लोकांक सांगाता चलोवच्या मुखेल्यांक एलिसावान लोकांन विंचून काडूंक मना उजवडाय आनी तुजे कुरपेचें बोळ आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंब जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती बावडा बसत तुका दिन वचता. कुटुंबांत क्रिस्ताक पयलें स्थान दिवन संस्काराद्वारे क्रिस्ताक न्हेसोवन उर्बेस्त कुटुंब जिवीत रुता करचे वाटेर तांकां तिरासण, संतोष आनी समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तूं सर देण्याचो दातर, एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभल्ल्या समेस्त दानींक, हिताचिंतकांक, स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उद्दार मनाच्या भावा भयणीचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या येवजनाचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदां नीत तांणी तुका लक्षिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हणून मागता. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड्या संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमलेल्या समेस्त बावडती लोकांक तुजे ते उबारता. सर फिडेस्तांनी तुजे ते संस्कासाय जोडूंक, सर भुरग्यांनी कुरपेच्या जिवीत जियोंक, युवजणांनी उर्बेस्त जावन जिवीत फूड करूंक तुजो संगत आनी मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता. ही आमची मागणी भोव मोगाळ बापा, दयेन तूं स्विकार कर. बाळोक जेजूक मान करूंक आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांची गरजो, आशा, आकांक्षा काळजांत तावनूच आमी तुका भेटोवंक हांगासर आयिल्ल्या वेळार आमच्यो गरजो तूं दयेन मानून घे. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत क्रिस्ताक न्हेसोन क्रिस्ताच्या मेटांनी चमकोन भगवनपणान आमची जिणी ती सोबोवंक गरजाची कृपा आमकां दी. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतल्या सर्वांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी भर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
वायनाची खास जिणी आमची करू पवी जाऊ स्वार आमचो सोम्या काणी घेवनी घेवडो सोम्या म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवाक आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आमकां नवो उजवाड
तोफांकलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कत काय अशें आमच्या विनाशी सैबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान एकवट वो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता भावांनो भयणीनो मिसाचो भोव पवित्र वांटो वो तुमचे गमन ह्या आल्तारी सशी तुमी दवरा ह्या आल्तारीर सवुंडो आनी वायन जेजू हजार जावन ताच्या कुडींत आनी रक्तांत बदलची पवित्र घडी कॉन्सेक्रासावाचो वेळ वो आमकां क्रिस्त हांगासर भेटोवंक येता भक्तीपणान आनी तो आमी भाग्यविया बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पदकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबार्थाचो घोट परगटुया Jesu, तुझे
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल एंड लुईस पॉल आमचे गवडी बाप आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगेत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पर्स जडयत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हांगा जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, आविलाची सान तेरेस, कुर्साचो सान जुवांव, जेजूचे ल्हान फूल सान तेरेस आनी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर आनी धर्मदुतां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी देवाची भुरगीं एक कुटुंब तशें हांगासर भावार्थांत एकवटून आसा. देवाक आमच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, आमचो दिसपडटो आज आमकां दी. आमी आमच्या चुकल्यांक बक्षिता आमची पातकां बगोस. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रयतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. She
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं सर्व सुभागी म्हाका पावना पूण जावत्रंस म्हाका आपलय ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. भाऊ बहिणीनो, गवळी करणाक लागून क्रिस्त प्रसाद जिबेरस घेवच्या पयलें आमेन म्हूण व्हडल्यान जाप दिवची.
जेजू मोजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो इश्ट देखून जीव दिलोलो मोग तुजो करो उय आकाशोरो सोम्या उय आकाशोरो मोग काळजांत पेटोवन आसो सासान पासोन पुरो जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें काण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें काण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें मोग तुजो पुरो सुम्या
प्रार्थुया. प्रीतीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ये तुझे मोगाचे येवजण्यापासून वो दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारून सरकार तुका सासनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बसात. भाऊ बहिणीनो, वार्षिक फेस्ताच्या संभ्रमिक मिसांत आमी वांटली जावन आसा. देखून एक विनंती, फेस्ताचो दाबाजीक आशिर्वाद घेवनूच वसा. आतां कोबेंताचे वडील मानदीक बाप विल्फ्रेड रोड्रिगस गवळी बापांचो उपकार आठोवन सक्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयतात. भोव मोग अशा गवळे बापानो, ह्या भावानो, धर्मीक भाव भयणीनो आनी बाळका जेजूचे भक्तीक जावन आसच्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ताक नेसया आनी पवित्र जावया म्हणल्या संदेशकाल ह्या वर्साच्या 2019 इसवेच्या दाबाजेक फेस्तांत आमी वांटो घेतलो. त्या देखून पयल्या सुवातेर हांव तुमकां सर्वांक बाळका जेजूच्या वार्षिक दाबाजी फेस्ताचे शुभाशय आनी उल्हास पाठयता. बाळक जेजू तुमकां, तुमच्या कुटुंबांक आनी तुमच्या मोगाच्या सर्वांक आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. हॅपी फेस्ट. येद्या व्हडल्या संभ्रमाक प्रधान याजक जावन मीस पेटोवंक एक बिस्प साहेब ना जाल्यार बरें जायना. पूण ह्या वर्सा बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक एक बिस्प साहेब मेळोवंक बारीक कश्टांचें जालें. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या दिसांनी म्हणजे फाल्यां म्हणसर भारताच्या बिस्पांच्या मंडळीचे जमत तमिळनाडूच्या चेन्नईंत जाते आसा. तशें म्हणटा आसतना बिस साहेब मेळोवंक कस जालें आनी तक्षणा आमची मोत गेली. आमचेच निवृत्त गवळी बाप अदेक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोजो आमच्या मोगाचे हांकांच आपोवया म्हणून उडास म्हाका आसा. हांवें गवळी बापाक फोन केलें पूण भोवशा ते बिजी आसलेवरीन तांकां फोन काडूंक जावना. मागीर पळयतना गवळी बापा वॉट्सॅपार आसात. ऑक्टोबरच्या 13 तारखेर मॅसेज घाली, एक उपकार मागता, जनेराच्या 14 तारखेर तुमी प्रधान याजक जावन बाळकाजूच्या फेस्ताक ये जाय म्हूण. 13 तारखेक खबर ना, 14 तारखेक खबर ना, 15 तारखेर जाप आयली. विल्फे, तुज्या आमंत्रणाक देव बरें करूं, पूण आतां वय म्हूण सांगोंक बारी वेगळी जालें. तक्षणा हांवें जाप घाली. तुमकां त्या दिसा दुसरें कांय कार्य ना जाल्यार वय म्हूण सांगूंक भोवशा वेगळी जावना. देखून दया करून तो दीस आमच्या खातीर दवरा आनी म्हजे खातीर एक उपकार करा आनी त्या दीस प्रधान याजक जावन येया म्हूण. 2 मिनटां भितर जाप आयली. ओके, आय विल मार्क द डेट फॉर यू. जायत तो दीस हांव तुमच्या खातीर अमानत करता म्हूण. आनी हांवें जाप दिली. आज आविलाच्या सांत तेरेसाचें फेस्ताचें गिफ्ट, फेस्ताचे काणयेक म्हाका दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हळें. मोगाळ गवळी बापानो, तुमी निवृत्त, पूण आतां निवृत्त जाल्या उपरांत चड क्रियाळ आनी कार्याळ जाल्यात. कित्याक म्हण सांगल्यार कोणाकच ना म्हणनात
आणि निवृत्तनय सकाळांकी आवरत सकाळांकी वय म्हूण सांगून आनी आज ते केश पयलें म्हणटालो मिसा पयलें अळे ताणें आपयलें ताका ना म्हूण सांगूंक दाक्षिण जाता. इतल्या जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान म्हणलो ध्येय घेवन 22 वर्सां सेवा दिवन आतांय तिस्त सेवा अपूर्बायेन मुंदसून व्हरतात. आमचेर कार्मेलितांचेर इतलो व्हरतो मोग दवरून हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटयल्याक हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवे आनी हांगासर आसलेल्या आमच्या प्रांतीय वडिलांच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा आनी आभार मानता. आनी आमच्या प्रांतीय वडील मानदेक बाप फादर चार्ल्स सेरावो आनी फुलांचो तुरो दिवन गवळी बापांक मान करे जाय आनी उपकार आटे जाय म्हूण विनंती करता. देव बरें करूं. बाळोक जेजूच्या भक्ती काणो क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया म्हणल्या संदेशा काळ बाळोक जेजून फाव केल्ल्या उपकारांक गर्गां दिवन ताका मान कर ही वार्षिक परब संभ्रमता. क्रिस्ताक नेसोन आमचें जिवीत पवित्र करया. आदी फकत बरलेलो हो गुडो आज आशिर्वादां जोड घेवचो सर्वांक मोगाचो दोंगोर जाला. बाळोक जेजू ह्या पुणतळा तावणो आपली कुरपे देणी निरंतर फावो करता म्हणल्याक हांगासर येवच्या आनी ह्या संजेर हाजीर आसच्या भक्तिकांचो सागोरचो साक्ष बाळोक जेजूक जावं अर्गां स्तुती होगळाप सदांच सर्वदा. हर एका ब्रेस्तरा 9 मिसां रेतिऱ्यो आराधन निरंतर कुमसरा आशिर्वाद माऊन मागण्याक सुवात हे सक्कड हांगासर येवची भक्तिकांक आत्मीक जिविताक आदाराचें जावन आसा. हाचे की वर्ते जावन बाळोक जेजू ताच्या उखलिल्ल्या हातांनी निरंतर आशिर्वादां फावो करता. देखूनच हे पुणशेत सर्वांक काळजाक लागशिल्लें जाला. वे लव इन्फंट जीजस म्हणली उतरां युवा जाणां थंय सदांच आसात. ह्या पुणशेतांत आमी बाळका जेजूक मान करून ही परब संभ्रमता. भावा भयणीनो 12 दिसांचो वार्षिक परबेचो संभ्रम ह्या मिसा बराबर सोंपना तो फाल्यां मुखारसून वेता. ह्यो सगळो संभ्रम बऱ्या तरेन जाय जाल्यार जायत्यांनी आदार दिला दान दिला सेवा दिल्या सर्वांचो उपकार बावुरता. पयल्या सुवातेर आमचे संगी हाजीर आसात आमचे प्रांतीय वडील भोवमानादीक चार्ल्स सेरावो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक लागसरतावन पयसतावन आयिल्ल्या सर्व याजकांक हाजीर आसच्या धर्म भाव भयणींक आमचे दिनवास. लितुर्जीक सहकार दिल्ल्या सर्वांक अपूर्बायेचें गायन केल्ल्या गायन पंगडांक वाजंत्रां केलेल्या सर्वांक देव बरें करूं. फाटल्या 9 दिसांनी हर एका दिसा 9 मिसां जायते याजक निरंतर कुमसारां आत्मीक सेवा वैयक्तीक आशिर्वाद ह्या दिशेन आदार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. हर एका दिसा मिसा वेळी गायन केल्ल्या विविध फिरगजीच्या गायन पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासरी सेवा जाय जाल्यार जायत्यांनी आदार दिला. सेक्युलर कर्मेत वर्दीच्या संद्यांचो बाळो जेजू कुटुंबाच्या संद्यांचो कार्मेल सोल्जर्स इन्फंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशन पार्किंग समिती जेवणा समिती आणि हेर समितीच्या संद्यांकी आमचे दिनवास. हेर मांडावळ उजवाड आणि तशेंच हेर मांडावळेक आणि वर्सांमध्ये आमच्या गरजेन पावच्या मानेस्त बेनेट डिसिल्वा आणि ताचें कुटुंब बेन्स इलेक्ट्रिकल स्कूलशेकर सदांच आमकां सावंड्स ओदक सून दिवच्या क्रिस सावंड्स मालक मानेस्त क्रिस्टी आणि सांगात्यांक शामियाना स्टेज डेकोरेशन आणि जेवणाच्या ग्राउंडाक फाटल्या 10 दिसांनी धर्मार्थ शामियाना कार्पेट आणि हेर साहित्य ओदक सून दिल्या लोबो एरेंजर्स मानेस्त ऑल्विन लोबो आणि ताच्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. चेअर्स वदक सून दिल्या विविध एरेंजर्स मानेस्त बिबियान आणि जेवण वदक सून दिल्या सेंट अँटनी केटरर्स प्रिन्स केटरर्स तांकां आमचे दिनवास. हर एक दिसा हांगासर 4000चे चड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसली. हाचे मुखेलपण घेतल्या जेवणा समितीक आणि रांदपाचे मुखेलपण घेतल्या श्री मोहन भट आणि पंगड पळाली तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळकाजेची आशिर्वादां हांचेर सोमेस्तांचेर आमी मागता. सजवणी आणि हेर मांडावळ जायत्या वर्सांतावन हांगासर जायते जण धर्मार्थ डेकोरेशन करतात. तुम्ही पळयतात फाटल्यान सोबीत बॅकड्रॉप तशेंच इगर्जेंत बाळोजेची इमाज सोबयल्या जनरल फ्लावर्स उर्वा मालक मानेस्त फ्रँके डिकुना आणि लॉरेन्स डिकुना आणि हे धर्मार्थ आमकां दिला तांकां आमचे दिनवास. 9 दिसांचे बॅकड्रॉप बाळोजेची इमाज
तशेंच पुरुषांची वाहनां डेकोरेशन केल्ल्या संभ्रम डेकोरेटर्स हाच्या सर्व संध्यांक आमचे दिनवास. फुलां दान दिल्ल्या इमा सोबोंक फुलां दान दिल्ल्या जेसन डिसोजा आनी कुटाम गुरपूर कायकंबा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज कालच्या संजेर वेदी सोबयल्ल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स मानेस ग्लॅनी बाजाल आनी दान दिल्ल्या सुनील पेरेरा वमजोड तांकां आमचे दिनवास. आयरिस डेकोरेटर्स मालक मानेस्त श्री उमेश वर्सभर फुलां दिवच्या तुली फ्लावर्स कुलशेकर ग्रोट्टो सोबयल्या मानेस रोनाल्ड आनी सांगात्यांक डेकोरेशन केल्ल्या साई डेकोरेटर्स मालक मानेस प्रदीप जे कृष्णा तांकां 9 दिसांनी फुलां दान दिल्ल्या मानेस ॲशली लुवीस उर्वा आनी तशेंच बँड दान दिल्ल्या मानेस्त नॉयल रेगो आनी ताच्या कुटुंबाक बँड ओदक सुंदिल्ल्या सोजा बँड केलराय मदर तेरेजा बँड पालदणे तशेंच मिलाग्रीस बँड हांकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आदार दिल्ल्या नवीन नोरण्णा उळाय बेट्टो ताकाय दिनवास. फाल्यांचे एक बँड दान दिल्ल्या श्री मानेस्त संदीप मोरविन रोड्रिगस गुरपूर ताका आमचे दिनवास. इतर सेवा आमकां बरी सेवा दिवच्या आमचे कॉर्पोरेटर मानेस्तीन सबिता मिस्कित तांकां ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗಸರ್ ಹರಿಯೇಕ ಬ್ರೇಸ್ತರ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ लाभता एजे हॉस्पिटल आणि पुणशेत सांगता ही सेवा धर्मार्थ वैद्यकीय सेवा ताचे बराबर वखताय फाव करता आणि ही सेवा दिता डॉक्टर नवीन ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कानून सल्ला दिवच्या मानेस्तीन मरियम्मा थॉमस तिकाय आमचे दिनवास. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ, ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಕನಾಡಿ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. भावा बहिणीनो, हांगासर सुमार 12 दिसांचो संभ्रम. सकाळी 5 तावन राती 10 वरांपर्यंत भक्तिकांचो सागोर हे सगळे बऱ्या तरेन जाय जाल्यार जायत्यांनी आदार दिला. सर्व स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. निरंतर वावर तांणी केला. थोड्यांनी विविध कामार असल्याने 10 दिसांची रजा काडन निरंतर सेवा तांणी हांगासर दिला. आमचेच पुणशेत म्हणल्या मनोभावान निस्वार्थपणे सेवा दिल्ल्या हर एका स्वयंसेवकाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जावं पुरो तुमी ताळयो पेटयेत, दे डिजर्व इट. भावा भयणीनो, एका सकाळी 5 वरां तावन राती 10 वरांपर्यंत हांगासर उणें म्हळ्यार 150 वयर वॉलंटियर आसले आणि कालच्या आनी आयच्या दिसा 150 वयर वॉलंटियरांनी ही सेवा दिल्या. तांकां बाळो जेजू आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमची मागणी जावन आसा. तितलेंच न्हय, हजारो भक्तिकांक दनपारां जेवणाची वेवस्था ह्या दिशेन प्रधान पोषक जावन आदार दिल्ल्याकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पुण शेतांत विविध रितीची सेवा. पुण शेतांत वावर करच्या सगळ्या वावराड्यांक स्टाफ तांकां आमचे दिनवास. यात्री निवास निर्माण करच्या प्रवीण गलबावक वर्सभर सेवा दिवच्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. क्वायर सोलनवटच्या सायमन रोड्रिगस क्वायर मेस्त्री, तशेंच कार्मेल क्वायर, इंग्लीश क्वायर, मलयाळम क्वायर हांकां सोमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भावा भयणीनो, हांगासर ह्या संजेर एका मिसाक इतल्या व्हडा संख्यान आमी हाजीर आसा. आयच्या दिसा सकाळीं तावन दनपार म्हणसर 7 मिसां आसलीं आनी सगळीं मिसां ह्याच माटवान जाल्लीं आनी जायतीं भक्तिकां हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक वार्षिक परबेक हाजीर आसलीं. तुमकां सोमेस्तांक बाळो जेजू आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तशेंच विविध रितीने सहकार दिवच्या हर एकल्याकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ताक जायत्यांनी दान दिला, जायतो त्याग करून वरवी दिल्या, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कोणाचें नांव सोडून गेलां जाल्यार दायकन बक्षिया एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमी केल्ली सेवा, तुमी दिल्लें दान सक्कट बाळो जेजू जाणा. तुमचेर, तुमच्या उदार मनाचेर आपली आशिर्वादान तो वतो, तुमची कुटुंबां तो आशिर्वादीत करूं,
गांवांत तशें परगांवांत आसच्या सर्व भक्तिकांक तोच बाळो जेजू आपली आशिर्वादां फावो करून दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. भावा भयणीनो, फाल्यां हांगासर फेस्ताचो संभ्रम हे परी आसात. सकाळींची मिसां सकाळीं 6:30, 7:30, 9 तिनी कोंकणी भाशेंत आसतली. हांगासर परत आमी माटो घालतले. ह्या ग्रावंडाचेरच ती मिसां जातली. ताचे उपरांत 10:30 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. फाल्यां रजेचो दिसतल्यान भुरग्यां खातीर हें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान दवरलां. आमचे देशीचे गोळी बाप अदीक मनादीक पिटर पॉल सल्डाना प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. उपरांत 12 वरांचेर कन्नडा भाशेंत मिसाचें बलिदान आनी मागण्या विधी आसतली. सांजेर 5 वरार इनर हिलिंग प्रेयर. उपरांत 6 वरार संपणेचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आनी सगळ्या संभ्रमाचो शिखरच म्हणयत पवित्र येवकरिस्तीक पुरशाम आसतलो. वजांच्या पुरशामा सोबे बाळो जेजू मान कर्ण आमी परब आरंभ केली. बावटो उबारन आमी सकटा सोमियतान आमकां जैत फावो जावन दी म्हणून आमी मागून हो संभ्रम आरंभ केलो. आनी त्याच सक्रामेंतांतल्या जेजूची आशिर्वादान जोडून फाल्यां सांजेर आमी हो संभ्रम सोंपयतल्या. देखून ह्या सगळ्या फाल्यां चलच्या संभ्रमाकी तुमकां आमी मोगाचे आपोवणें दिता. ह्या सगळ्या कार्याक जायत्यांनी कोणाक हांगासर येवंक जायना. पिडेस्तांनी प्रायस्तांनी घरांत आपल्या मागण्याचो आदार बसयला. तांचोय आमी उगडास काडटा. तांचे पसोती आमी मागता. तुमकां सोमेजता. देव बरें करूं. तुमच्या हातांनी स्वीट्स दिल्यात तुमी ते वेतना खातात जाल्यार दायकन प्लास्टीक हेने तेने उडयनाकात. ह्या सगळ्या दोंगराचेर आमी नितळायक प्रामुख्यता दिता. देखून दायकन प्लास्टिकां उडयनाकात. तुमी ती दायकन थंयसर डस्टबीन आसा तातूंत घालयेत. आनी हे स्वीट्स वदक दिवंक आदार दिला. संदीप लोबो आनी कुटाम बंटवाळ तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सोमेजता. देव बरें करूं. उबी रावया. बाळका जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर्व ह्या घडये ताका अर्गां दिवया. हात आमचे जोडया. दोळे आमचे दंप्या. भावा भयणीनो, ह्या संजेर ह्या संभ्रमीक मिसांत भाग घेवन बाळका जेजूक अर्गां दिवंक जायत्यांक आशा आसले, अत्रेक आसले. पूण थोड्यांक प्रायनिमती येवंक जावना. थोडी परगांवांत आसा तांकां येवंक जावना. पूण बाळो जेजून आमकां ह्या पुणतळाक येवन ताची आशिर्वादां मागोवंक फावो केल्ल्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. जायत्यांक बाळो जेजून आपल्या आशिर्वादांनी भरला आनी ताका ताची साक्स म्हणयत आमी हांगासर आसची हर एक भक्तीक देखून काळजंतावन बाळो जेजूक अर्गां दिवन सांगता आमी मागया. ये बोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येदेवाडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेंनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्त जावन तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी तो भरूं. सराना तो सोलो अनंत तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जाव. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಹಾಗೂ ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವರದಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಶ್ಯೂ ತಯಾರಿಸಿದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಎಲೈಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಫೋರ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಡಿವೈನ್ ವರ್ಡ್ ಟಿವಿಯ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸಿಲಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್
ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಪತ್ರಾವು, ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ವೆನೆಸಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಆತ ನಿಮಾಣೆ ಗೀತೆ. आता पाठी वेता असतना दायकन गर्दी करिनाकात. सांभाळून वसा. तुमच्या मोलादीक वस्तूंची जागृतकाय करा. स्वयंसेवकांनी तुमकां नेम्यारल्या जाग्याक तुमी वेचें. ताच्या उपरांत हांगासर बसकेची वेवस्था करूंक आसा. फाल्यां हांगासर सभार संभ्रमीक मिसां आसात. ह्या दिशेनी तुमचो सहकार आमी आशेता.